अर्गांत कजेजो महिमांत कजो ग्लाब्त कजेजो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर जुवांचो वांजेल 17 अध्याय 1 ते 11 वाक्य. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 1 to 11. इतलें सांगून जातच जेजू आपली दिश्ट सरगार लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताचे अधीन दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवून हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आनी बापा संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे स्वय म्हाका आसलेल्या त्या महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें मिसून कारण म्हाका दिलें तांकां तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतरांक ते काल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजे तावन आयलां म्हणून आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हणून ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हणून तांची पातयेनी. तांचे बसत हांव मागतां, संवसारा बसत हांव मागिना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या बसत हांव मागतां. म्हजें आसा सगळें तुजेंच, तुजें सगळें तें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांच्या मारिपात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे ससी पाटी येतां. पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेंय आमचे बरीच एक जावच्याक. आज ह्या संवसारांत आसलेल्या जेजूच्या पाटलावदारां खातीर सगळ्यां खातीर जेजून केल्लें एक विशेश मागणें. तो ताच्या कश्टांक या ताच्या पवित्र कुडीची सॅक्रिफीस भेटोवंक तो वेच्या पयले आपले सिसां खातीर मागणें केल्लें. आनी एक वर्तें मागणें बायबलान हें आमच्या जुवांच्या वांजेलान मात्र आमकां मेळटा. आनी ताणें मात्र हें बरोवन दवरलां. कित्याक तो सांगता हें मागणें करतना ताचे सांगता आसलो तो देखून तें मागणें सारकें करून आमकां ताणें बरोवन दवरलां. आनी हें जावन आसा एक विशेश मागणें बायबलांतलें जेजून तो आमचे खातीर केल्लें मागणें. जायते मागणें शिकयलां आमच्या बापा मागणें ताणें शिकयलां, भावार्थ आमचो सडयला, पुरा केला. पूण आमचे खातीर तो मागणें ह्या संवसारांत आमी जैत जोडच्या खातीर ह्या खोटेपणाच्यो पदव्यो आमचे वयर अधिकार चलयनातले बरी आमकां आमचे खातीर मागणें केलां. आनी सर्व रितीचे एक वर्तें मागणें जावन आसा हें आमच्या जिवितांत. आमी जाता जाल्यार तवळ हें मागणें आमी वाचून आसो नियाळ करी जाय. कित्याक तें सासणीक जिवीत पळया सगळें तुवें ताचे अधीन दिलां. समेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. सगळ्या मनशा कुळाचेर बापान आपल्या पुता जेजूक अधिकार दिला. आनी त्या मागण्यांत तो सांगता म्हाका तुवें अधिकार दिलाय म्हणून. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. दोन संगती. एक देवाक सतमणचें देवाचेर विश्वास दवरचो आनी ताणें ह्या संवसाराक धाडल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी वळखुचें. हाच्या की वर्तो भावार्थ हाच्या की वर्तें दुसरें खंयचेंय ना. दोन संगती जेजू आमच्या मुखार दवरता. एक देवाक हांवें वळखुचें म्हळ्यार एकल्या खऱ्या देवाक हांवें वळखुचें आनी ताणें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक हांवें वळखुचें. दोन संगती आमच्या जिवितांत. देव बाप कितलो मोगाळ म्हणून आमकां कळटा. पवित्र पुस्तक आमी वाचल्यार जायते फावटी ताचे विरोध गेल्ल्यांक ताका प्रत्येक जावन ताका दिवचें स्नान मान दिनासतना अन्य देवांक फाटल्यान वता आसतना सुदैव लोकांक ताणें शिक्षा लायिल्ली आसा. पूण शिक्षा लायिल्ली कित्याक तांणी पाटी परतोवच्या खातीर तांकां नाश करच्या खातीर न्हय.
आमकां एक एक पाटी आमी जर आमचे काळीज धरून जाता, जर आमी हेरां थंय दयाळाय जायना, देखून देवान आमचे वयर कितली दयाळाय दाखयल्या, देवान आमचे वयर कितली काकूळ दाखयल्या. जर आमी हेरांक दयाळाय दाखयना जाल्यार, आमी हेरांचे दयाळ जायना जाल्यार खंडीत आमकां तसो इल्लोसो वांटो आसूंक पुरो, ते कस्त येवंक पुरो, अनवर येवंक पुरो, आनी कितें येवंक पुरो. पूण हे आमच्या नासा खातीर न्ही, बगर आमी फाटीं देवा सरसीन येवच्या खातीर, फाटीं आमी जेजू क्रिस्तांत येवच्या खातीर. देखून कस्त आमकां तरबेती दिता म्हणटा सांत पावल. कस्त आमकां तरबेती दिता, आनी कस्ट तरबेती दिता आसतना ते कस्ट मारिपाक आमचो भावार्थ वाडटा, आनी भावार्थ वाडले वरवीं आमकां देवाची खरी वळख मेळटा, आनी देवाची खरी वळख मेळ्ळे वरवीं देवाची काकुळटांनी कृपा आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा. देखून हांगा जेजू क्लियर सांगता 5व्या वाक्यांत, बापा संवसाराच्या आरंभा आदी तुजे सवय म्हाका असलेल्या महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. महिमा जोडूंक येतालो तो, कित्याक त्या कुर्सार मेल्या शिवाय देवाक महिमा जायनातली, त्या कुर्सार मेल्या शिवाय देवाच्या भुरग्यांक बाचावी नातली, त्या कुर्सार मेल्या शिवाय म्हाका आनी तुका साल्वसांव नातलें. देखून ते महिमेंत तो रिकता. महिमा कस्तांची महिमा, कस्तां मारिफात देवाक महिमा दिवची आपल्या पुतान. ही संगती हांगा तो आमच्या गमनाक हाडटा. आनी तो म्हणटा, कोण म्हजेर सत म्हणटा, कोण म्हजेर विश्वास दवरता, हांव तांचे खातीर मागतां. संवसारा पासत हांव मागिना, बगर म्हजेर कोण विश्वास दवरता ह्या संवसारांत आसात, आनी तांकां ह्या संवसाराचेर जैत व्हरच्या खातीर तांचे खातीर हांव मागतां. ह्या खोट्या संवसारांत आमी जियेत आसतना, ह्या मेळ्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे वयर त्या सैतानान कसलोसो अधिकार कान घेनातले बरी, ह्या त्या अधिकारा खाली येनातले बरी. जेजू आमकां ताचें रक्षण दिता आनी ताच्या मागण्याचो आमकां सपोर्ट दिता. ताचें मागणें हेंत जावन आसा, म्हजें सगळें आसा तें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच, म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाय. आमचे मारिफात देवाची महिमा परगट जायचे. आमच्या मारिफात, कित्याक आमकां ह्या संवसारांत धाडला देवाच्या महिमे खातीर. आमकां रचलां जाल्यार देवा महिमा दिवच्या खातीर. आमकां आज जिवांत दवरलां जाल्यार देवाच्या महिमे खातीर आमकां दवरलां. म्हणजे देवाची महिमा आमी जायचे, आनी आमी देवाक महिमा दिवचें म्हणल्यार एका संदेशाकाल जेजूचें आज हें मागणें जावन आसा. देखून आज ह्या मागणें आमच्या जिवितांत आमचे मन कान घेवया, आनी देवाच्या कुशे प्रकार आमी जिवंक जायली कृपा आदार आमकां मेळोवन दी म्हणून मागया. बापाची खरी सकत आमचे थंय, आनी त्यात जेजू क्रिस्ताक आमचो समीदेव सोडवणदार आनी रक्षक म्हणून मानून घेवया, आनी ताचे सांगता रावून हे मागणें आज आमचें करून कान घेवया. आनी तेंत आपोस्तलांक केल्लें तें मागणें आज म्हाका आनी तुका तेंत मागणें आमकां खंडीत जावन ते आमच्या जिवितांत कार्यगत करता, आनी त्या मागण्या वरवीं आमची बाचावी आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा. देखून आज सोम्या कडेन ताणें शिकयलेल्या मागण्यांद्वारेच आज आमी हे मागणें आमचे थंय जारी जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय, आमा आपल्या खातीर विनंतीकार, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.